वाळपय शहरात जावपी येरादारी कोंडी समस्येचो सुटावो करपा खातीर नगरपालिकेन कांय वाठार नो पार्किंग झोन म्हूण जाहीर केल्यात। हातूंत मारुती देवूळ ते वाळपय मशीद मेरेनचो भाग नो पार्किंग झोन म्हूण जाहीर जाला। तशेंच फातिमा कॉन्व्हेंट सामकार आशिल्ल्या रस्त्यार गाडयो पार्क करपाक बंदी घाल्या। बेशिस्त पार्किंगेचेर नियंत्रण तशेंच मुखेल बाजारांत खाजगी वाहनां पार्क करपाक बंदी आसतली अशी माहिती उपनगराध्यक्ष रामदास शिरोडकर हांणी दिली। नगरपालिकेचे पदाधिकारी तसेच पुलिशे वांगडा जाल्ले बसकेन नगरपालिकेन ह्या विशींचे महत्वाचे निर्णय घेतले। जेन्ना हांव चेअरपर्सन आसलो तेन्ना आमी हेजेर प्रयत्न केले आनी 50% तेजे आमी पूर्णूय केले। लोकांक तेजी थोडी रिलॅक्सेशन जाल्लें पूण मागीर तेज्या भायर मागीर थोडे जाले मागीर परत आतां तेजो ट्रॅफिकचो प्रॉब्लम खूब वाडलेलो आसा। त्या प्रमाणान आमी चेअरपर्सन आमी कावन्सिलर सगळ्यांनी मेळून ते इनिशिएटीव घेतलेली आसा की हे जे प्रॉब्लम आसा ते सॉल्व करपा खातीर आनी हेच प्रॉब्लम सॉल्व करपाक जाल्यार आमकां लोकांचो सपोर्ट जाय। हो सपोर्ट इम्पॉर्टंट कित्याक आसतलो जेणे करून आयज जे लोक पणजे सारक्या भागांत कामाक वयता जावं फोंड्या सारक्या भागांत GMC सारक्या भागांत कामाक वयता ते कितें करतात की गाडयो दवरतात बेशिस्तपणान आनी पयले केले आनी मागीर कितें जाता तेजो परिणाम तो आमच्या स्थानीक जे लोक आसा भायले लोक येता कोणी आयज हांगा ऑफिसां आमची आसा आपल्या म्युनिसिपालिटी सारकी ऑफीस आसा त्यामुळे मामलेदार सारकें ऑफीस हांगा आसा सगळे ज्यो आमच्यो गव्हर्मेंट जे हे आसा ऑफिसीस आसता त्यो आयज वाळपय आसा कोणी आपल्या कामा खातीर येता आनी तांकां हो प्रॉब्लम फेस करचो पडटा। फाटल्या वर्साभर म्हाका दिसता बाजारांत जर ट्रॅफीक जालो जाल्यार हांगा पर्यंत तेजें ट्रॅफीक जाम जाता। पूण हांव मागता की एक वाळपय पार्किंग आमी सोडून दिवपाचें पूण जे बेशिस्तपणान जी पार्किंग लायता ही पार्किंग तेंच्यांनी थंय लावची न्ही। कारण मेन म्हणजे आतां 3 स्पॉट आमचे आसा एक मामलेदार ऑफिसा कडेन रोड गेलो थंय फूल पार्किंग गाडी दवरलेली आसा दोनूय सायडीक। जे ठाण्या रोडाक आमचे थंय दवरलेले आसा कॉन्व्हेंटा कडेन थंय मदींच 2 गाडयो दवरलेल्यो आसा। स्कुलां आसा ती कॉन्व्हेंट आसा आमचे कडेन तें हॉस्पिटल आसा। त्या भायर नगरगांव सायडीक गेल्यार 2 पंचायती आसा। जर ठाण्या सायडीक गेल्यार ठाण्या पंचायत आसा मावस पंचायत आसा। ह्या गांवांचे लोक सगळे वाळपय येता म्हणजे सगळे हांगा ट्रॅफीक जाम जाता। पूण इतलेच म्हाजी विनंती की आमी हो प्रयत्न करता। आमी ते डिवायस बी आमकां ते दिसा भेट दिवन गेलो वाळपय आनी PI आमी मिटींग बारीकशी एक विज्युअल आमी सर्वे केली आनी आमी सध्या तेंचे डिसिजन घेतलेलें आसा की ह्या 8 दिसां भितर कितें आसा तें आमी तेंचें काम चालू जातलें आनी लोकां कडेन मागता की तेंच्यांनी जे पार्किंग आसा तें वेवस्थीतपणे त्या रोडार ना लायता भायर थंय लावचें। तांकां जाय जाल्यार आमी तांकां आयडेंटिफाय प्लेसीस करून दिल्ले आसा आनी आमचे जे सहकार्य सदांच आसा।